बेगिनूच मंत्रिमंडळ फेरबदल जावये आमदार निलेश काब्राल, संकल्प आमोणकर, मायकल लोबो, डिलायला लोबो आणि दिगंबर कामतीक मंत्रिमंडळात स्थान मेळये म्हूण तवडकार उलयल्लो. मात आतां तवडकार म्हणटा मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो निर्णय खंय पुराय तरेन मुख्यमंत्र्याचो. तो विशय हांवें केलो अशेंच न्ही. हांव बऱ्याच वेळाचेर तुमकां प्रश्न केला की तुमीच जे विशय वेगळ्या पद्दतीन जे हाडटात की तोच विशय हांवें रिपीट केल्लो. हांवें कितें वेगळें सांगलां तशांतली गजाल ना. वेगळ्या सोशल मिडिया, प्रिंट मिडिया अनेक प्रकारची नांवां घेतात. तीच नांवां थोडीशीं हांव घेतिल्लीं की हांवें सांगलां अशांतलो भाग ना तो तुमी सोशल मिडिया, प्रिंट मिडिया ह्याच लोकांनी तो लोकां समोर हाडलो विशय तोच विशय हांवें रिपीट केलो. लागीं जावपाचें आसा कितें आतां लागीं तो त्या दिसा सांगलें आसा. आतांय सांगता की तो मुख्यमंत्र्याचो किंवा बाकीचे पार्टी बाकीचे सगळे डिसिजन घेतात की तांचो विशय तातूंत हांवें कितें उलयलें ताजे म्हणून जसो की वेगळें कितें जातलें अशांतलो भाग ना. ओके. आनी एमजीक जर सेपरेट केलें जाल्यार तुमकां कितें हें जातलें? तो विशय आसा न्ही बाकीचा ज्या कोणी विशय उखलून काडला, ज्या कोणी त्या विशया संदर्भात गांभीर्य आसा की जाका जाका ताका प्रश्न विचारचो. म्हाका काणकोणाक आसा न्ही एमजी तशें भाग तसो कांयच ना. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे.